मुरगांव नगरपालिकेच्या सोमारा जाल्ल्या बसकेत वास्को शार तंबाखू मुक्त शार करपाचो निर्णय घेतला। ह्यान फुडें शारांत तंबाखू विकप्यांचेर कारवाय जातली असो निर्णय जाला। ते भायर बायणा दर्यावेळेर 4 शेक बांदपाचेरूच निर्णय जाला। हे शेक वाटपाची जापसालदारकी पर्यटन खात्याचेर सोपयल्या। RDX वाहातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आयच्या मिटिंगेन मेजर एक 3च पॉयंट आसलेले। एक पयलो म्हणटा तो आमी जे आमच्या म्युनिसिपल एरियेन जे स्मोकिंग करता टॅबॅको बॅन करपाचो थारायला आनी तो बॅन करतना आमी जे लायसन्स जे आहा पळय ते लायसन्स रिन्यू करपाचें ना अशें थारायलेलें आसा। दुसरो पॉयंट हा म्हणटा तो आमी एक बायणा बीच आयज बायणा बीच बरी ब्युटिफाय जाल्लेली आसा, पूण खंयसर तरी आमच्या वास्कोन बिजनस वाडोवपाक लागून हांगा एक ट्युरिस्ट येवपाक जाय म्हणून आमी थंयसर एक 4 शॅक्स प्रपोज केल्लेले आसा आनी ते आमी रेजोल्युशन घेवन आमी ते ट्युरिजमाक धाडून आमी एक शॅक्स हांगा घालपाक लागून रिक्वेस्ट करपाचें आसा। आनी तिसरो पॉयंट म्हणटा तो आमचो एक जे आमची हेल्थ एक्टाचेर आमी NOC दिता तेजे आमी फीज कांय लायना, फक्त 1,500 लायता आनी हांगा जे लोक थोडे इलिगल स्ट्रक्चर बांदता, व्हडली बांदता स्ट्रक्चर आनी हेल्थ एक्टाचेर वॉटर कनेक्शन घेता आनी NOC घेता आनी वॉटर कनेक्शन घेता, हेजेर आमकां म्युनिसिपालिटी कांयच फीज गावना। सो ही फीज आमी वाडोवपाची थारायला। जे NOC जे हेल्थ एक्टाचेर आहा ती 1,500, जे मेंगलोरियन टायल्स आहा तेंचे आमी 1,500 रुपया थारायला आनी जे स्लॅब्स आहा जे RCC स्लॅब आहा तेंचे आमी 5,000 रुपया थारायल्या। हेच्या व्यतिरीक्त आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की चेअरपर्सन हो एक फर्स्ट सिटीजन असल्या कारणान हांगा जे बोर्ड खंयचोय बोर्ड फॉर्म जाता त्या बोर्डाचेर आमी चेअरपर्सन डायरेक्ट नॉमिनेट जावपाचो अशें आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आनी आमी आर्ट एंड कल्चर घातलें। आज रवींद्र भवन आहा पळय तेतून आमचो चेअरपर्सनाचो कांय रोल ना, सो कोणूय चेअरपर्सन आसूं तेणी तो एक मेंबर आसचो अशें आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा। पण जे आयज म्युनिसिपलान जे रेजोल्युशन हाडलेलें की त्या बिचाचेर शेक घालपाचें म्हणून, जाल्यार ते शेक घालता आसतना हांवें CPक सांगलें की ऑलरेडी आमच्या MLAन बायणा बीच डेव्हलपमेंटा खातीर सगळो प्रोसेस केलो। फर्स्ट फेजीचें काम चालू जालें, त्या टायमाचेर NGT कोर्टान गेलें आनी ते कोर्टाक लागून मातशें स्टॉप जालें आनी सेकंड फेजीचें फुडलें काम चालू जावपाचें आहा आनी त्या हेतून आमी ऑलरेडी बायणा बीच डेव्हलपमेंटाक म्युनिसिपलान एक रेजोल्युशन दिलां डेव्हलपमेंट करपाचें आनी हें करता आसतना आमच्या मुरगांव MLA मिलिंद नायक हेणी ते डेव्हलपमेंट करता आसतना तिका शेक येवपा जाय, तिका शॉप्स येवपा जाय, ते गाडे जे भायर जे घाण करता ते क्लिनेस उरपा जाय म्हणून तिका ते गाडे रिहॅबिलिट जावपा जाय। हे सगळे गोश्टी खातीर डेव्हलपमेंटा खातीर तेणी ऑलरेडी प्रपोजल ट्युरिजमा कडेन घातलेलो आहा आनी ते आमी करतले म्हणून हांवें CPक म्हटलें हे जो अजेंडाचेर जो पॉयंट हाडला तो जर तुमी पयलीं म्हाजे कडेन डिस्कशन केलो जाल्यार हांवें तुका एक्सप्लेन करपाचो। तेका लागून हे हांगा रेजोल्युशन घेवपाचें इम्पॉर्टंट ना, हे डेव्हलपमेंट एक मुखार जातलेंच आनी फाटल्या दिसांनी ऑलरेडी आमी ते फेरीबोट जेटी खातीर एक रेजोल्युशन घेतलें, तो एक प्रोजेक्ट तिका येवपाचो म्हणटा बरें हे सगळें डेव्हलपमेंट तिका काम ऑलरेडी प्रोसेस चालू आहा आनी तेच्या भितर आमी हे रेजोल्युशन घेवप आनी तिका शेक खंय तरी घालप हे सारकें जायना, हे सिस्टमॅटीक जावपा जाय। एजेंडा तयार करतना तुमी नासलेले ना, अजेंडा तयार करता आसतना हे फावटी तेणी म्हाका कित्याक सांगूं ना खबर ना, म्हाज्या नजरेक हाडूं ना म्हणून तर हांवें तिका मिटिंगेंतूच उलयलां की हे नजरेक तुवें म्हाज्या हाडलेलें जाल्यार हांव तुका एक्सप्लेन करपाचें।